सावड्डेच्या एकल्या थळाव्याक भौशीक बांदकाम खात्यान जेईची नोकरी दिता म्हूण 10 लाखाची तोपी घातिल्ल्या प्रकरणात फोंड्या पुलिशेन दीपश्री सावंताक अटक केली। जिल्लो आनी सत्र न्यायालयात तिका एका दिसाची बंदखणीची ख्यास्त फरमायली। जाल्यार दीपश्रीन मुथूट फायनान्सान सुमार 20 ते 25 लाखाचे कर्ज घेतिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळा। मजगती योगेश कुंकळीकाराची i20 आणि श्रुती प्रभुगांवकाराची स्विफ्ट गाडी फोंड्या पुलिसांनी जप्त केल्ली आसा। नमस्कार, आम्ही फोंडा पोलीस स्टेशनाच्या परिसरात आसा, जे जाग्यार कॅश फॉरच्या प्रकरण अनेक घटना घडल्यो आणि कितलेशे जाणां अटक जाली आणि त्या संदर्भात जी श्रुती प्रभुगांवकार हिका अटक जाल्ली कॅश फॉरच्या प्रकरणात तिची जी स्विफ्ट कार आसा ती पुलिसांनी जप्त केल्ली आसा। आणि दुसरी म्हणजे दीपश्री सावंत हिकाय पुलिसांनी अरेस्ट केल्ली। आज ती विंदोडकराच्या केसीक ती आज पुलिसेन अटक केल्ली। तिका आज रिमांडा खातीर व्हेल्लो तेन्ना तिका एक दिसाचो रिमांड पुलिसेन न्यायालयान दिल्लो आसा पुलीस कोठडीचो। आणि तिसरी जो आमचो राजेश कुंकळकर आसा तो सद्याक रिमांड जामिनाचेर सुटलेलो आसा आणि तेजी जी गाडी आसा i20 ती हांगा पुलिसांनी जप्त केल्ली आसा। जे दीपश्री सावंत जे हिणी मुथूट फायनान्स फोंडा हितून 20 ते 25 लाख भितर लोन घेतलेले आसले आणि ताका लागून ते भांगारूय बी फोंडा पुलिसांनी तिका दिवची न्हू म्हणून अशें निवेदन कोर्टाक केल्लें आणि त्यानुसार ती भांगारूय ते सीज केल्ले आसले। जेन्ना आज मुथूट फायनान्स आपली खंय तरी लोन बुडटलो म्हणून तेणी हायकोर्टान जेन्ना अपील केल्ली आणि केस फायल केली की आमची हें करची म्हणून ती भांगरूय तेन्ना ती केस भायर मारली आहा अशें फोंडा पुलिसांनी सांगलेलें आसा। गोमंतक TV खातीर फोंडेच्यान एकनाथ खेडेकर।